लगून जावन फाटली 25 वर्सां जाली भुरगीं जावन आशिल्ल्यान शेजारच्या घरातल्या 5 वर्साचे सांत चलयेचो खून करून ह्या जोडप्यान ताका घरा फाटल्यान मातयेत पुरले। बुधवारा सावन हे चली बेपत्ता आशिल्ले। ह्या वाठारांतल्या एका घराच्या सीसीटीव्ही कॅमेरात हे चली दुबावीत जोडप्याच्या घरा वतना दिश्टी पडले। मात परत येतना दिसून आशिल्ल्याचे पुलिसाचे तपासात स्पष्ट जाला। उपरांत तपासा मजगती त्या 5 वर्साच्या सांत चलयेचो खून करून ताका घरा फाटल्यान मातयेत पुरल्याचे सामकार आयले। या प्रकरणात घुसपल्ले मूळ महाराष्ट्राचे दुबावीत पप्पू कांबळे आणि पूजा कांबळे या जोडप्याक पुलिशेन अटक केल्या। दोगांयकूय 6 दिसांची पुलीस कारवाईची ख्यास्त फरमायल्या। फाटल्या 6 वर्सांत गोंयांत 192 खुणाची प्रकरणां नोंद जाल्या। 2019 ते 2024 मेरेन खुणाचे आकडे पळयत जाल्यार भयंकर दिसतात। प्रमोद सावंताचे भाजप सरकार कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळपाक अपयशी थारला असो सणसणीत आरोप काँग्रेसीच्या सुनील कौठणकरान केला। हाचे फुडें सरकारी नोकरी खातीर खाजगी अणभव प्रमाणपत्रां सक्तीची आसात। ताचे बगर कोणाकूच सरकारी नोकरी मेळची ना अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां। सगळ्यांनी सरकाराच्या इंटर्नशीप येवजणे वरवीं एका वर्साचो अणभव घेवचो। आतां मेरेन ह्या येवजणेचो लाव 20 ते 25 हजार लोकांनी घेतला अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें। बाणावले दर्यादेगेच्या पार्किंग सुवातेर ड्रग्स आनी सोरो पिवपाचे प्रकार वाडल्या। थळाव्या आमदाराक हाचें कांयच पडून गेल्लें ना म्हणून गोरे ना जालें अशें म्हटलें। जाल्यार बाणावलेत पुलिसांच्या आशिर्वादान ड्रग्साचो कारभार चल्ला असो थेट आरोप आमदार वेंचीन केला। उजो भुंयकांप हुंवार सारकिल्या आपत्कालीन परिस्थितीत उजो पालोवपी दळाचो म्हत्वाचो वांटो आसता। मात आपत्कालीन परिस्थितीत कांय खेपे उजो पालोवपी दळाक समस्या निर्माण जातात। हाकाच लागून उजो पालोवपी दळान अग्नी संदेश हे ॲप तयार केला। ह्या ॲपाचो लोकांकूय फायदो आशिल्ल्याचे उजो पालोवपी आनी आपत्कालीन सेवा संचालनालयाचो संचालक नितीन रायकर हांणी सांगलें।
खडयेच्यो बेकायदो खणी बंद करून तिळारी धरण आणि गांव वाचयत अशी मागणी करीत गोयच्या सीमेलागीं आशिल्ल्या दोडामार्ग वाठारांतल्या खांदयाळे गांवच्या लोकांनी बेमुजत आंदोलन सुरू केलां. धरण फुटून गांवचे गांव बुडटले असो भंय लोकां मदीं आतां पातळिल्लो आसा. केप्यां मणा वाठारांतल्या सेंट फ्रांसीस कॉलनींतल्यान सेंट फ्रांसीस झेवियराची मुर्ती चोरी जाली. सेंट फ्रांसीस झेवियराची मुर्ती आंगणांत एका कवचेच्या फ्रेमींत आशिल्ली. केपें पुलिशेन हे विशीं एफआयआर नोंद केल्या. फाटल्या दिसांनी दिकरपाल सेंट जुझेबाज पुतळ्याची मोडतोड जाल्यार अवर लेडी ऑफ फातिमा पुतळ्याच्या चोरयेच्या प्रकारा उपरांत आतां केप्यां सेंट फ्रांसीस झेवियराची मुर्ती चोरयेची ही घडणूक उक्ताडार आयल्या. बोरेमळ केप्यां वाठारांतल्या खेळा संकुलानाची अवतिकाय जाल्ली आसा. संबंदीत खात्यान ह्या संकुलानाचेर पुराय दुर्लक्ष केल्ल्याचें दिश्टी पडटा. नव्यानूच बांदिल्ल्या खेळा संकुलानाच्या वण्टीक चीर पडल्या तशेंच जमनीक घाल्ले सगळे टायल्स लेगीत फुटल्यात. देखून हें संकुलन बेगोबेग दुरुस्त करून दिवची अशी मागणी खेळा संकुलानाचे सहाय्यक अजित देसायान केल्या. सरकारान नंदादीप इमारत विकत घेवपाच्या निर्णयाची रमाकांत खलपान तोखणाय केली. सरकारान म्हापशा अर्बन कॉपरेटिव्ह बँकेची नंदादीप इमारत 25 कोटी रुपयांनी घेवपाचो निर्णय घेतला. मात ह्या जागेचो एफएआर वाडयलो जाल्यार ठेवीदारांची थकबाकी फेडून म्हापसा अर्बन कॉपरेटिव्ह बँक परतून उबी करूं येता. ह्या खातीर सरकारान फुडाकार घेवन ह्या बँकेचें पुनरुज्जीवन करचें अशें आवाहन बँकेचे आदले अध्यक्ष रमाकांत खलप हांणी केलां. उदय भेंब्रेन छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर केल्ल्या विधाना उपरांत फातोड्या पुलिशेन दाखल जाल्ल्या कागाळीचेर चवकशी सुरू जाल्या. उदय भेंब्रे तांच्या घरांतले बजरंग दलाचो विराज देसाय आनी हेरांची स्टेटमेंटां पुलिशेन नोंद केल्या. गोंयांत शिवशाही नाशिल्ली ह्या भेंब्रेच्या विधाना आड बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी निशेध केल्लो. तशेंच सुरवातीक भेंब्रे आड काणकोण पुलिशेन दाखल जाल्ल्यो 3 कागाळी आतां फातोड्या पुलिशेन हस्तांतरीत केल्यात अशी म्हायती मेळ्ळ्या.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. मध्यरात्री ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टाइम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ, 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात? गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. कासरवाणे मारिंगण देवळातली 5 पाशाणां गायब झाली. फाटल्या वर्सा अशीच 2 पाशाणां गायब जाल्ली. त्याच वेळार पुलिशेंत कागाळ करून लेगीत पुलिसांनी कसलीच कारवाय करूंक ना अशें थळाव्या गांवकारांचें म्हणणें. अध्यक्षाच्या बेजबाबदारपणाक लागून देवस्थानाचेर ही पाळी आयिल्ल्याचें देवळाचे महाजन सांगतात. शुक्रारा सकाळी आमोणे पुला वयल्यान एके बायलेन मांडवी न्हंयत उडी मारली. दिवचल पुलिशेक म्हायती मेळटाच पुलिसांनी सोद भोंवड सुरू केलो. कांय वरां उपरांत कूड रोखडीच पुलिसांच्या हाताक लागली. दिवचल पुलीस घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. गोंयांत दिसान दीस अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. बस्तोड्यात तार जंक्शन वाठारांत एका वेगान चलोवपी दुचाकी चालकान दुसरे दुचाकीक फाटसून धपको दिवन पळ काडली. ह्या अपघातान दुचाकीर आशिल्ल्या बापूय आनी पुताक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान लागसरच्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामा केला. फुडलो तपास सुरू आसा.
12 ज्योतिर्लिंगातले एक असे केदारनाथ यात्रेक वतले तर आता आनीकूय सोयीस्कर जातले. सरकारान सोनत्र्याक ते केदारनाथ सुमार 12.9 किलोमीटर इतले अंतराचेर आता रोपवे बांदपा खातीर परवानगी दिल्या. तशेंच ह्या कामा खातीर वट्ट 4,081 कोटी रुपया सँक्शन केल्यात. ह्या रोपवेक लागून 8 ते 9 वरांचो प्रवास आता फक्त आनी फक्त 36 मिनटांचो जातलो. डिसेंबर 2025 मेरेन दिल्ली मेट्रोचो नेटवर्क हे एकाच शहराक जोडपी सगळ्यात व्हडलें नेटवर्क आसतलें अशी माहिती मुखार आयल्या. चायना फाटोफाट दिल्लीची मेट्रो नेटवर्क पुराय संवसारभरात सगळ्यात व्हडली नेटवर्क थारतली अशें कळटा. इंडिया AI मिशन खाला AI कोशाय, इंडिया AI डेटा सेट्स प्लॅटफॉर्म, इंडिया AI कॉम्प्यूट पोर्टल आणि हेर महत्वाच्या प्रोग्रामांचे अनावरण केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी केले. AI कॉम्प्यूट पोर्टल सुरवेक 10,000 GPU एक्सेस दितले. तातूंत आनीक 8,693 GPU जोडपाची येवजण आसा, जी स्टार्टअप, संशोधक आणि उद्देगांक अनुदानीत कॉम्प्यूट सेवा दितली. तशेंच संवसारीक AI मळार भारताची वाड आशिल्ली उपस्थिती नोंद करून AI कुशळटायेंत देशाक पयली सुवात आणि संवसारांतल्या पहिल्या 10 AI राष्ट्रां मदीं सुवात निश्चित जावपाक मजत जातली. देशभरात वट्ट 15,000 जनऔषधी केंद्रां चालू आसा, जी 50 ते 90% उण्या दरात लोकांक वखदां विकतात अशी माहिती केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा हांणी दिली. दर वर्सा 7 मार्च हो जनऔषधी दीस म्हणून मनयतात. सरकाराच्या ह्या येवजणे विशीं जागृताय करपा खातीर आनी जेनेरिक वखदांचो वापर करपाक चालना दिवपा खातीर हो दीस मनयतात. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दळाच्या परीक्षा आता 8व्या वळेरेंतल्या सगळ्या भाशांनी जातली. 8व्या वळेरेंत वट्ट 22 भाशा आसा, जातूंत तामीळ भाशेचोय आस्पाव आसा अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी दिली. आयज मेरेन केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दळाच्या परीक्षे खातीर अवय भासांचो आस्पाव नासलो, तेन्ना आता हातूंत तामीळ भाशेचोय आस्पाव केल्ले. हाचे फुडें भलायकी तशेंच अभियांत्रिकी क्षेत्रांतल्या परीक्षा लेगीत तामीळ भाशेंत घेवच्यो अशें आवाहनय ह्या वेळार गृहमंत्री अमित शाह हांणी केलें.
भारतात एआयची मुळावी बांधावळ आणि स्टार्टअप घटमूट करपा खातीर सरकाराचे यत्न चालू आसात तेन्ना इंडिया एआय मिशन आणि एआय सारख्या उपक्रमांक लागून देशातली आर्टिफिशियल इकोसिस्टम घटमूट आणि आत्मनिर्भर जातली हातूंत दुबाव ना. ह्या यत्नांक लागून विकसीत भारत ह्या सरकारच्या दृष्टिकोनाकूय तितलीच मजत जातली. 2024 ह्या मिशनाक मान्यताय मेळ्ळे उपरांत सरकारान फुडल्या 5 वर्सां खातीर 10,300 कोटी रुपया सँक्शन केल्यात. पर्यटन टॅक्सी व्यवसाय हो भायल्या लोकांनी न्हय तर गोंयकारांनी चलोवचो अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता. गोंयांत हॉटेलांच्या भायर जी केस्तांवां जातात ती खंय तरी बंद जावपाक जाय जाल्यार टॅक्सी ड्रायव्हरांनी सरकारा कडेन चर्चा करून कितें तरी उपाय काडपाक जाय. तशेंच दर एक पर्यटक गोंयांत येता तेन्ना एक बरी याद घेवन परत वचपाक जाय अशेंय आमदार मायकलाचें म्हणणें. इतिहासात म्हत्व आशिल्ल्या चामारकोंड न्हंयेत प्रदूषणाचें प्रमाण वाडलां. मेळत तसो कोयर न्हंयेत उडयिल्ल्यान न्हंयेचें अस्तित्व धोक्यांत आयलां. ह्या न्हंयेचें अस्तित्व राखून दवरपा खातीर सरकारान फुडाकार घेवचो अशी मागणी पर्यावरण मोगी करपाक लागल्या. गंगा न्हंयदेगेर जशी गंगा आरती जाता तशी जाता नारव्या संगमाचेर म्हादयची आरती जातली. पर्यटन खात्यान आध्यात्मिक पर्यटन चालीक लावपाच्या उद्देशान आरती डॅक विकसीत करपाचो प्रकल्प घेतला. 10.5 कोटी रुपया मोडून हो प्रकल्प उबारतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 खातीर 1,500 वयर नामांकनां आयल्या. हो पुरस्कार 3 विभागात नागरी सेवकांच्या योगदानाक दितले अशें कळटा. जिल्ह्यांची समग्र उदरगत आकांक्षी ब्लॉक कार्यावळी नवनिर्माण अशे हे वर्ग आसात. हातूंतल्या 2 विभागात फक्त 5 पुरस्कार भेटयतले. त्या भायर नवनिर्माण विभागात 6 पुरस्कार भेटयतले अशें कळटा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या हस्तुकी 21 एप्रिल ह्या नागरी सेवा दिसाक हे पुरस्कार भेटयतले.
केंद्रीय सरकारान 90 तासांत मुळावी लायफ सपोर्ट ट्रेनिंग प्रोग्रामाचो आस्पाव करपाचो निर्णय घेतला. हो निर्णय घेवपा फाटलें कारण म्हळ्यार लोकां मदीं वाडपी काळसाच्या आताकाच्यो पिशी. ह्या ट्रेनिंगे अंतर्गत भुरग्यांक शारिरीक शिक्षणाचे धडे तशेंच फिटनेसा विशीं जागृत करतले. तशेंच अशा आपत्कालीन परिस्थितींत कशें कितें म्हत्वाची पावलां उबारप तेवूय शिकयतले अशें कळटा. आमी आमच्या आहारात तेलाचो उपेग कमी करून शारीरिक क्रिया वाडोवपाची खर गरज आशिल्ल्याचें तज्ञांचें म्हणणें. भायल्या खाणांचे सेवनांत वाड जाल्ल्या कारणान स्थूलतायेचें प्रमाण वाडलां. तरणाटे मदीं स्थूलतायेचें प्रमाण चड पळोवपाक मेळटा. जाका लागून गोडेमूत काळसाचो आताक ते भायर साबार तरेचे कॅन्सर लेगीत जावपाची शक्यताय न्हयकारूं ना. बदलत्या जिणेशैलीक लागूनच दुयेंसांनी वाड जाल्ली आसा अशें दोतोर म्हणटात. ते खातीर आतां पोशक आहार खासा करून घरांत राविल्ले जेवणाचें सेवन करचें असो सल्लो दोतोरांनी दिला. जाका लागून स्थूलतायेक लागून जावपी दुयेंसांचेर आळो येवपाक मजत जातली. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन